ओल्ड गोवा ते गावंडाळे वचपाक लागून जो मेन जो रस्तो आसा त्या रस्त्याचेर एक प्रॉब्लम असो ट्रॅफिकाक फेस करचो पडटालो तो म्हणजे रेल्वे क्रॉसिंग. जेन्ना रेल्वे क्रॉसिंग जाताली तेन्ना थंय गेट पडटाली तेन्ना खुबशे ट्रॅफिक जाताले आनी तुमी जाणा आसतले खुबशे व्हिडिओ फाटल्या दिसांनी व्हायरल जाल्ले. मागीर थंयचे लोकांक जे डेली येवप वचप करपी जे लोक आसा तांकां त्रास जावपाक जायना म्हणून सरकारान थंय एक प्रोजेक्ट हाडलेलो आसा जो GSIDCच्या अंडर हांगा एक फ्लायओव्हर जावपाचो आसा. जाल्यार ह्या फ्लायओव्हराचे कामाक आतां सुरवात जावपाची आसा आनी सोमराच्यान म्हणजे 23 जुनाक सावन हो जो फ्लायओव्हर आसा तेजे कामाक लागून हो जो मेन रूट आसा म्हणजे ओल्ड गोवा ते गावंडाळे हो जो रस्तो आसा तो रस्तो बंद जावपाचो आसा. थोड्या म्हयन्या खातीर तो रस्तो बंद दवरपाचें अशें सरकारान ठरयल्लें आसा. जाल्यार मेन म्हटल्यार हो जो रस्तो बंद जावपाचो म्हणटा तो फिशरमॅन ट्रेनिंग सेंटर ओल्ड गोवा थंयसून देंपो फुटबॉल ग्राउंड जो आसा हो जो रूट सरकारान बंद करपाचो असो आदेश दिल्लो आसा. आनी हितून भितर तुमी जाणा आसतले जेन्ना ओल्ड गोवाच्यान हो जो गावंडाळे थ्रू हो जो रोड गेला तो डायरेक्ट ओल्ड गोवाच्यान माशेलान कनेक्टिविटी मेळटाली आनी थंयच्यान सगळे सांकळे बिचोले ते त्या एरियेन जे पणजे येवपी वचपी लोक आशिल्ले सो तांकां सुद्दां खंय तरी ह्या रस्त्याक लागून तांकां खंय तरी हे सगळे पणजे येवपाक लागीं जाताले. पूण आतां हो जो रूट बंद आसल्या कारणान तांकां दुसरो पर्यायी मार्ग चूज करचो. आतां तो पर्यायी मार्ग आमी पळोवपाक गेले जाल्यार पर्यायी मार्ग बाणस्तारी आसूं शकता नाजाल्यार जे खोर्ले इंडस्ट्री आसा त्या खोर्ले इंडस्ट्रीच्यान मार्शल सायडीक वचपाक लागून मेळोंक शकता. सो हो जो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा GSIDCच्या अंडर हो जो फ्लायओव्हर प्रोजेक्ट येवपाचो आसा ह्या फ्लायओव्हराक लागून जेन्ना हेजें काम कंप्लीट जातलें तेन्ना खुबशे लोकांक रिलीफ मेळपाचो आसा. कित्याक काय म्हटल्यार जेन्ना खुबशे अशे ट्रॅफिक रेल्वे क्रॉसिंगाक लागून ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम जातालो खुबशे ट्रॅफिक मॅस जाताले. कित्याक जेन्ना रेल्वे गेट वयर सुट्टाली तेन्ना खंय तरी ट्रॅफिक सगळे एक बरोबर थंय गर्दी जाताली आनी ते गर्देक लागून कोणाक येवपाकूय मेळना कोणाक वचपाकूय मेळना अशी परिस्थिती थंय तयार जाताली. सो जेन्ना हें काम कंप्लीट जातलें तेन्ना अशें खुबशे लोकांक असो रिलीफ मेळपाची शक्यताय आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून.